कोरगाव भटवाडी या गावात धोंड मंडळी पहिली स्टार्टिंग सुरुवात झाली हा थंयसून वाढत वाढत आज 43 धोंड ह्या भटवाडी गावात असत। भायले कोरगाव तालुक्याचे सगळे असत। तेव्हा ज्येष्ठ थोडेसे काहीतरी निवारण झाले बाकीचे आताची ही सगळी तरुण पिढी हा तेव्हा आणि भक्तिभावान सगळे जाण एक रूप राहून हयसर मन आनंदान सुशेगात ह्या माऊली स्थळान व्यवस्थितपणे व्रतस्थ जातात। तेव्हा तर सगळ्यांक लयराई होण्याचो आशीर्वाद हा आणि ह्या दोनही मंडळांचो आसा। तेव्हा जाणटे वर्षाचे 12 महिने ह्या वाट्यान झर चालू असता पाण्याची आणि आमची ही तळी 12 महिने चालू असता। पाणी केव्हाच कमी जायना ना। आणि ह्या दोन मंडळांनी तरुण मंडळांनी हे मंडप बांधून उभो केल्लो। पहिली हयसर काय नसला, आज मंडप ह्या तरुण मंडळीचो थंय उभो आसा। पहिल्यांदा काळोखान रावत ते कितल्या वर्षातली 70 वर्षां झाली काळोखान जाणटे आदले गेले। त्याच्या उपरांत मग आज बिजली येयली लाईट। तरुण मंडळी आताची ही 25-30 वर्षांचीच आसा। आणि तुम्ही जे आता 5-6-7 दिवस तुम्ही राहतात बघा, कशा पद्धतीने असता, कशा पद्धतीने तुम्ही राहणं बसता आणि त्याच्या उपरांत सांगा। सगळे जेवण आम्ही वाल्यानीच करता आणि सगळे वाल्यानीच जेवता। अनवाळ कडक असता, कडक आम्ही पाळटा तिथले घर हांव सुद्धा नसतली। तेजे मेरेन आम्ही या भटवाडे गावान एक धोंड म्हणून रावतात। धोंड म्हणजे लयराईचे आम्ही एक व्रत करतात। तेका मनभावने श्रद्धेन आम्ही तेका पुजतात। तेच तेकाच आम्ही धोंड असे करतात। आमकां खबर सुद्धा ना। ते जाणटे म्हणतात की आम्ही वाती एक वाती म्हणजे दिव्यान हयसर व्रत करताली आणि आमकां देवाच्या कृपेन माऊलीचे कृपेन हयसर आमकां झर आसा, पाणयाची कमी ना। बाकीच्या गावांनी पाणी विकता हाडून हे करतात, पण आमकां देवीची अशी आशीर्वाद हा की माऊलीची आमच्या कमळेश्वराची की आमकां देवान हयसर झर दिल्ली असता। त्या झरेचे पाणी आम्ही 5 दीस 6-7 दीस आम्ही असतात पळय तितले दीस यूज करताले। जेवतात दुष्काळ येल्लो होतो फाटल्या वर्सांनी सुद्धा, तेन्ना आमचे वाड्यातले सगळे बाय हाडलेले। तेन्ना खरें सांगपाचें म्हणजे त्या तळयेचे उदीक आम्ही झऱ्याचे उदीक हाडून गावातल्यानी आमचे उदीक पिवपाक गेल्ल्या। इतले हे सत्व आमच्या माऊलीचे हांगा आसा। तेकाच लागून हे सगळे आमचे कोरगावचे आहात पळय, ल्हानान ल्हान मोठ्यान मोठ्यान जाणट्यान जाणटे असे हे धोंड रावतात। आणि धोंड म्हणजे काय ते तेंच्यांनी आमकां जे जाणट्यान दिल्यात। आता म्हाका आता 6 वर्सां झाली। पहिले हयसर बायला कोण नसली, पण त्यांच्याच कृपेने म्हाका लयराईच्या कृपेन तेंच्यांनी आपल्या मदीं म्हाका घेतले आणि आमची अशी 2 जाणां बायलां रावतात। तेंच्यांनी आमकां सोय करून दिल्ली आसा। न्हावंक सेपरेट आमकां एक सेपरेट रूम सुद्धा केल्लो आसा। असो एक आमचो एक 43 धोंडांचो एक ग्रुप आसा आणि त्यांच्या जाणट्यांची इतकी श्रद्धा हा की भायले धोंड कशे एकवात करतात ते तेंकां खबर आहा, पण हांगा आमचे एकवात इतले कडक असतात की ते जाणटे सांगतात पळय तशेंच आमचे हे भुरगे वागतात। इतले कडक की तेंच्यांनी न्हावन कितें कसपट सुद्धा जेवणान पडत जाल्यार ते म्हणटात आमकां नाका। न्हावन एकामेकाचे उदीक सुद्धा एकामेकाचेर पडत जाल्यार ते म्हणटात परत न्हावन। इतके ते मनभ्रावे श्रद्धा करतात। सांजची आम्ही सकाळची आरती करतात, पूजा करतात। सांजचे सुद्धा 7 आरती पूजा करून मागीर एक 10 सुमार जेवण असे जातात। सकाळचे शिरो म्हणजे चाव, दनपारचे जेवण, सांजचे जेवण असे 3 टायम। तसे गावातले सुद्धा लोक जे कळटा धोंडाचो प्रसाद म्हणून ते लोक सगळे जेवपाक येतात। इतकी आमची सगळी जाणां ही जाणट्याच्या कृपेन आमकां ही माऊलीचे कृपेन आमच्या ती लयराईचे कृपेन आमच्या ही धोंडाची जे उपवास असता पळय तो 5 दिसाचो उपवास आमचो मनभावे श्रद्धा जाता। आणि 12 तारखेक आमची लयराईची ह्या वर्सा जात्रा
तेन्ना आमी 12 सुमार हांगासून भायर सरतात, थोडे जाण 2 अडेजांक भायर सरतात आनी थंय गेल्या उपरांत आमी बिंदास म्हणजे लयराईच्या ते म्हणतात की लयराईच्या स्थानार पावले उपरांत तुम्ही कितें खाया, तशें आमी लयराईच्या स्थानार पावली का आमी ती लयराईची जातात। तेन्ना आमी धोणांसून गेली म्हणजे जे न्यू आसतात पळय तांकां हांगा येयल्या उपरांत जेन्ना ओटी भरतात आनी सकाळी ती लयराई जेन्ना उज्यांसून वचचें पडटा तेन्ना आमी ती प्रसाद म्हणून कौल म्हणून जेन्ना तोंडान घालतात तेन्ना ती उज्यांतल्यान वयतात। उज्यांतल्यान वयताना आमी जो कौल दितात तो आमी तोंडान घालून तेन्ना उज्यांतल्यान ती आमी अग्नी प्रवेश करतात। अशें हे ते लयराईचे सत्व आहा आनी सत्वाची भास आनी सत्वाचो खरो जाणो आमकां सुद्दां जाल्लो आसा। म्हणून हांव म्हणटा लयराई माता की जय। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.